चा गजर या महोत्सवाला एक नवी चेतना, नवी प्रेरणा देईल या निश्चितच याची खात्री आम्ही बाळगतो. बरे फेस्टिवल आम्ही हरमल ते सायडीन हाडपाचे केले, पेडणे तालुक्यात हाडपाचे केले, म्हणजे सगळ्या सायडीन एन्जॉय करपा खातीर आमचो प्रयत्न. जे म्हणजे ह्यो फॅसिलिटीज आहा ते आमी फुडें व्हरपाचे करतात. तशेंच जो शिगमो आमी हांगासर हाडटात त्याच प्रमाणे कार्नवाल हे फाटी आमी पेडणे करपाचो ठरयलेलो आहा आनी तेज्या खातीर सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. ह्या सगळ्यांनी एकठांय जावन पंचायत, आमचे मेंबर, जे आमचे सगळे बसलेले पत्रकार भावांनो एका सपोर्ट दिवपाची गरज आहा. गोंयांतलो बरो कार्नवाल किंग मेमो हो पेडण्याक पावपा जाय त्या दृश्टीन आमचो प्रयत्न. कारण 3च दीस हो कार्नवाल आसता आनी 3 दिसां भितर सगळ्या आमच्या मतदारसंघांनी व्हरपाक खूब खटपट आसता. म्हणून म्हापसा आनी पेडणे हो एकच दीस पडलेला, पण थंयच्यान किंग मेमो हांगा येवचो ह्या रितीन आमी तयारी चलयली आहा. म्हणून कार्नवाल एक पेडणे आसतलो. सगळ्यांक कितें आहा तो एंटरटेनमेंट हो तुमकां पेडण्याक चडांत चड पळोवपाक मेळपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो. कारण हो एक म्हाका आसलेलो भाग आनी तो तसोच दवरपाचो प्रयत्न केलो. तो आज अख्ख्या गोंया भितर प्रसिद्ध करपा खातीर आमचो प्रयत्न जातलो. Honorable Minister is releasing the brochure of the 16th zonal and state level youth festival. वर्षा आम्ही अनेकूय ताचे डिसेंट्रलायझेशन केल्ले आसा आणि 12 तालुके 3 तालुक्या प्रमाणे वाटून घालून ताचे झोनल लेवलाचेर ऑर्गनायझेशन आम्ही केल्ले आसा आणि हो पयलो झोनल फेस्टिवल हांगा जाता. अशें करून आनीकूय 3 झोनल फेस्टिवल जातले आणि मागीर स्टेट लेवल फेस्टिवल फोंड्या जातलो. आणि सगळ्यान भोव महत्वाचें म्हळ्यार नॅशनल लेवल जो फेस्टिवल जाता तो स्वामी विवेकानंदांच्या जयंती दिसा जाता. 12 जानेवारी 2018 ह्या दिसा तो खंयच्या ना खंयच्या स्टेटीन जावपाचो आसा. अजून पर्यंत ताचे कन्फर्मेशन येवना.